हांगासर मम्मी ते टेप लायता वायट हे टेप दिसता सो मम्मी म्हणपाली हांगा मनी प्लांट दवरया म्हणजे कितें जातलें अशें वाडत वयतलें ठीक आहे हे का हांव लायता वायट टेप नाका हांव लायता बरी दिसता आनी बरें जाला मनी प्लांट ठीक आहे सो वाय स्कुलांतल्यान बेगिना येयलो हाय म्हण ओके हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशा आसा तुमी हाय गाइस लायटले जस्ट आता न्हावून आयले गरमी आता परत खंयचे लायटले ते हे लायटले रे हय न्हावून आयले की परत गरमी आता केंस वयर बांदला हेअर वॉश करून जाय थंड उदीक सामकी गरम येता आमचे हे न्ही सोलार ते लायट लाय किचन लायट ओके तो सकाळ जाले सकाळ म्हणजे 12:30 जाली 12:30 जाले घरची कामां सगळी जाली आज डे 2 माझे क्लासेस ड्रायव्हिंग क्लासेस डे 2 यस मम्मी व्हेरी गुड कितें आवय देवा मम्मी व्हेरी गुड खंय मजा व्हरतलें न्ही हांव पप्पा ताका लागून हांव एक रिक्वेस्टेड रेसिपी हांव शेअर करतले खूब लोकांनी म्हाका रिक्वेस्ट केल्लेले की हे रेसिपी शेअर कर म्हणून आनी काल आमगे चिकन हाडलेलें न्ही थोडें चिकन दवरलेलें फ्रिजीन सो म्हटलें आयज करया आमचे गोवन स्ट्रीट फूड कितें गोवन स्ट्रीट फूड रोस ऑमलेट कितें आवडना खाता मरे तू गाड्यार गेल्यार बेस्ट बिर्याणी कर काल केल्ले मरे बिर्याणी काल खाल्ले ताणें बरें आसलें सो आयज हांव करता रोस ऑमलेट ओके सो करया म्हटलें चिकन आसा न्ही चिंतलेलें की आयज दुसरें कितें करया म्हणून सो म्हणपालो शिव रोस ऑमलेट कर खूब जाणां रिक्वेस्ट केल्लेले ताका लागून मागीर फाल्यां ब्रेस्तार बिस्तार मागीर जायना तें आयज खायना चिकन फाल्यां खायना थर्सडे खायना ओके सो दाखयत तुमकां रस ऑमलेट कशें करपाचें रस ऑमलेट म्हणजे पयलीं येतलें चिकन करी रोस मागीर येता ऑमलेट पाव ओके अशें आसता तें ओके सो दाखयत तुमकां रोस ऑमलेटाक चिकन करी म्हणजे शाकुती कितें लागता इंग्रेडियंट्स तुमकां दाखयता ओके चला सो हांगासर आनी हांवें एक व्हडलो नाल्ल ग्रेट करून घेतला एक फूल नाल्ल हांवें हांगा ग्रेट करून घेतला आनी हांगासर पळयात हांवें घेतला हांगा लसूण सो लसूण हांगा एक 7-8 लसूण आसा आलें आसा 1 इंच आलें आसा चिली हांव घालता हितून कित्याक गरम मसाला तितले स्पायसी उरना म्हणजे तिखसाण उरना सो थोडेशें हांव चिली घालता ओके हांगा घेतला हांवें 2 व्हडलो चमचो गोवन गरम मसाला हेजे हांवें तुमकां फोन नंबर शेअर केला म्हणजे ज्याच्या कडसून हांव ऑर्डर करता न्ही गरम मसाला बीन ऑलरेडी तेजो नंबर हांवें तुमकां शेअर केल्ले आसा आनी म्हाका हो मसालो खूब आवडटा आनी हांगा घेतला 1 धाकटो चमचो हळदी पावडर आनी हांगासर एक कांदो लांब चिरून घेतला ओके आनी जेन्ना आमी चिकन शिजयतले पळय तेन्ना आमकां लागतले 2 कांदे न्ही गे 2 कांदे चॉप करून घेतला 2 टोमॅटो चॉप करून घेतला 1 लिंबू जाय पडटले आमकां आनी कोथमीर आतां हें सगळें आमकां तेल घालून न्ही भाजून घेवंक जाय सो आतां सगळें आमी तें भाजून घेवया तेल घालता एक व्हडलो चमचो सो कांदे घालता लसूण आलें आनी ग्रीन चिली आता हें आमकां बरें भाजून घेवंक जाय बरें तेका न्ही लायट ब्रावन जायसर हेका बरें भाजून घेवंक जाय हांगासर न्ही पळयात कांदे बीन भाजून जाल्ले आसा आतां हेतूनच हांव न्ही सोय घालतलें आनी सोय न्ही बरें भाजून घेवंक जाय ते न्ही भाजून घेवंक जाय एक लायट ब्रावन जायसर न्ही आमकां हें बरें भाजून घेवंक जाय जितले बरें सोय तुमी बरें भाजून घेतले पळय तितलेच करीक न्ही एक बरो टेस्ट येतलो तो फ्लेम लो दवरात हाय फ्लेमींग करनाका ना तें जळटलें आनी बरें हेका मिक्स करून घेयात असं न्ही अजून सोय जावना अजून फ्राय आनी ताका बरें अशें ब्रावन अशें फ्राय करूंक जाय गॅस हांवें लो फ्लेमीर दवरला सो आतां न्ही आमकां एक ग्रीन पेस्ट करूंक जाय चिकनान लावपाक सो हांगासर पळय काडून दवरला हांवें एक ग्रीन पेस्ट सो 1 कप सुमार हांवें हांगा हें घेतला कोथमीर अर्दो कप सुमार हांवें पुदिना घेतला 2 चिली घेतला आनी अर्दो धाकटो चमचो हळदी पावडर आनी 1 धाकटो चमचो आलें लसूण पेस्टच्या जाग्यार न्ही तुमी आलें आनी लसूण एक 4 लसूण आनी 1 इंच आलें घालून
पेस्ट करून आमकां आतां चिकनाक लावंक जाय. ओके, सो हें न्ही इल्लेशें उदक घालून आमकां एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. तो सोय न्ही हांगासर पळय भाजून जाल्लें आसा. ओके, सो हें आतां गरम आहा खूब. ओके, गॅस बंद केला हांवें. खूब गरम आसा. थंड जालें की मागीर आमी हितून हळदी पावडर आनी गरम मसाला घालतले. कित्याक हें गरम आहा न्ही आनी गरम मसाला घातले की तें अशें बंद जातलें, जळटलें. सो हें मातशें थंड जावं न्ही मागीर गरम मसाला आनी हळदी पावडर घालया. हांगासर न्ही पळय चिकन बरें वॉश करून घेतलां आनी हें न्ही 1/2 किलो आसा. ओके, 1/2 किलोचें थोडें कमी आसा हें चिकन. ओके, सो हेका न्ही आमकां एक मॅरिनेट करूंक जाय. सो आतां घालें हितून मीठ न्ही हांव थोडेंशें घालतलें आं. मागीर आमी मीठ घालतलेच जेन्ना चिकन शिजयतलें पळय तेन्ना मीठ घालतलें. सो हांगासर थोडेंशें घालता हांव मीठ. सो आतां घालया आमी एक ग्रीन पेस्ट. आतां हें बरें मिक्स करून घेयात. हांगासर पळयात कारण बरें मिक्स करून घेतलां. आतां हें न्ही बरें मॅरिनेट जावंक जाय. हांव न्ही एका 1/2 an hour दवरतलें. इफ तुमचे कडेन टायम आसा तुमी 1 hour 2 hour दवरूं शकता. सो हांव न्ही 1/2 an hour दवरतलें. सो हांगासर पळय सोय न्ही थंड जाल्लें आसा. आतां हितून घालया हळदी पावडर आनी गरम मसाला. बरें मिक्स करून घेयात. हेका न्ही बरें मिक्स करून घेतलें आसा. आतां हांव हेका घालतलें ग्रायंडरान घालून उदक घालून न्ही आमकां एक बरें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. मागीर न्ही आमचो मसाला रेडी. सो आतां हितून घालता उदक. सो हो पेलो न्ही फूल उदक घातला आनी मदीं मदीं न्ही आमकां चॅक करत रावंक जाय. उदीक जाय पडटलेंच आमकां मदीं मदीं. ओके, तो बरें आमकां न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो ऑलमोस्ट न्ही जावपा येयलां पळय आनी मातशें उरलां. फायन जावंक ना अजून. आनी आमी चिकन शिजोवंक घालया. ओके, आतां तूं घालता 1 2 3 न्ही व्हडलो चमचो तेल. सो तेल तापलेलें आसा. आतां घालता हितून कांदे. सो हांगासर न्ही हांवें 2 कांदे न्ही चॉप करून घेतला. 2-3 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवया. बरें 1-2 मिनटां बरें फ्राय करून घेतला. आतां घालता टोमॅटो. सो हांगासर न्ही हांवें 2 टोमॅटो न्ही चॉप करून घेतला. एक बरें 1 मिनटांनी एका बरें कूक करून घेवया. मागीर आमी चिकन घालतले. सो हांवें न्ही एका 1 मिनट अशें फ्राय करून घेतला टोमॅटो बीन. आतां हितून घालता एक चिकन मॅगी क्यूब. हें ऑप्शनल पण घातल्यार न्ही बरें लागता. ओके, हें ऑप्शनल आसा. तुका जाय जाल्यार तुमी घालूं शकता. एक चिकन मॅगी क्यूब बरें काय मिक्स करून घ्या. सो आतां घालता मॅरिनेट केलेलें चिकन. हितून न्ही ग्रीन मसाला लागला बावलाक. थोडेशें उदक घालता हितून हांव. सो पयलीं न्ही एका बरें मिक्स करून घेवया. सो एका बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां ते बावलान मसाला लागलेलो न्ही तितून हांवें न्ही थोडेशें उदक ऍड केलां. तें उदक हितून घालता हांव. सो एका बरें मिक्स करता. आनी हांव उदीक घालचें ना कित्याक चिकनाक न्ही उदीक सुट्टलें. सो तेंच उदीक पुरो चिकन शिजपाक. बरें एका मिक्स करून घेयात. सो हांगासर एका बरें मिक्स करून घेतला. तें आमकां धांपोवन न्ही चिकन कूक करून घेवंक जाय. सो हेज्या वयर न्ही हांवें उदक घातलां. ओके, मागीर जाय जाल्यार तुमकां उदीक कमी पडलें न्ही हेंच उदक न्ही तुमी घालूं शकता. सो सद्या उदीक गरज ना. तें चिकनाक उदीक सुट्टलें. सो चिकन न्ही आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय.
असं न्ही पळया चिकन न्ही बरें शिजलेलें आसा आनी मदीं मदीं न्ही ताका मिक्स करत रावंक जाय हां. सो हांगा चिकन बरें शिजलां, मीठ मातशें कमी आसा हांगा. ओके ते मागीर घालतले. सो आतां हांगा पळय आमचे मसाला बी न्ही वांटून जाल्ले आसा. आतां मसाला घालता. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. मम्मी करते कर घे. बरें एका मिक्स करात. म्हाका खबर आहा तुमच्या तोंडां उदीक सुटलां आसतलें. या तुमी सगळे ना रस आमलेट खावपाक. ओ पळय दोंगरा बसला हांगा रस आमलेट खावपाक. सो आतां दब्बर जाला. सो आतां आमी शीतान जेतली. रातची आमी रस आमलेट खातले. ओके सो बावलांनी मसाला लायलेले. ओके ते उदीक घातला म्हणजे त्या आयदनान मसाला लायलेले तितून उदीक घातलेले. ओके जितले तुमकां पातळ दाट जाय न्ही तुमी उदक घालात. हे परफेक्ट आनी हे पळय हे परफेक्ट आसा कित्याक मागीर ते बॉयल जाले की ताका मातशें आनी दाट जातलें. सो हे परफेक्ट आहा. मीठ कमी आसा ह्या मीठ घाल. सो हांगासर न्ही हाफ लिंबू पिळून घालता. लिंबू घातल्यानी मातसो टेस्ट बरो येता की टोमॅटो ऑलरेडी घातलेले आसा. ओके इफ चड न्ही केन्ना न्ही तिखट बीन जाली न्ही करी लिंबूचो रोस घालूंक जाय. तिखसाण न्ही कमी येता. सो हांगासर न्ही फक्त हाफ घातला आनी पिळ बरें घट बरें घट पिळूं जाय. ओके ओके फक्त हाफ घातला हाफ लिंबू. ओके तो आतां एका बरें मिक्स करून घेयात आनी मीठ घालाय. मीठ घाल मीठ कमी आहा की हांवें चिकनाक मीठ लावन दवरलेलें थोडेशें. सो आतां मातशें मसालो बीन घातला न्ही उदक बीन एड केला. सो मीठ घाला घाल घाल मागीर पळोवया टेस्ट करून पळोवया कित्याक मागीर खारड जातलें मागीर. बरें मिक्स करून घेया. फ्लेम आपण हांगा मिडियम दवरात आनी एकानी बरेंशें आतां खतखतो हाडूंक जाय. सो हांगासर पळया बरो सो खतखतो आयिल्ले आसा. ओके सो हांगासर चिकन शाकोती रेडी. आतां तेच्या वर घालता कोथमीर. कितें इलें कितें इलें उदीक सुटलें. उदीक सुटलें खंय उदीक सुटलें खंय. ओके सो हांगा चिकन शाकोती रेडी आहा. हे पळय हे पळय येया तुमी आमगेर आं रस आमलेट खावपाक. ओके जाल्लें आसा. तो गॅस बंद करता. चिकन शाकोती जरा बरो वास सुटला आनी हो गरम मसाला इतलो टेस्टी आसा सांगू तुमकां. कितें सांगू हांव कित्याक शिकता रे हे थंडीच कमी जायना रे तुकाचे. तुका डॉक्टरा व्हरूंक जाय तुजे मेडिसीन सोंपले. ओके चला. सो आमी आयला मॉलान बेश्टे एक रावंडाक गेले. मातशें एक रावंड मारले. आतां वयर वयता 99 शॉप शेवता लुटपाक. आतां म्हाका भंय दिसना एक्सिलरेटर न्ही शिना एक्सिलरेटर आतां भंय दिसना. जस्ट बेश्टे इल्ले भायर वाज येयलो घराडे. ओके म्हटलें मातशें 99 शॉपार या पळोवपाक कितें आसा पळोवया. ओके आयज कोण लोक ना फक्त विकेंडाक न्ही खूब रश आसता. हय चल वयर वच. हें बरें न्ही. सो हे आसा मार्केट 99 शेवता लुट्टायज. रियल दिसता 799 बरें आहा न्ही 800 बरें आहा पळय. हां बरें आहा न्ही. सो हांगा मार्केट 99 न्ही कितें आहा नांव मार्केट 99 बरें मेळटा हांगासर. म्हाका हें न्ही खूब आवडलें पण मातशें एक्सपेन्सीव आहा न्ही पळय चिनी म्हणजे साखर घालून दवरपाक न्ही शिनात खूब आवडलें म्हाका हें. पण हें मातशें एक्सपेन्सीव आहा. कितले हेजे पळय हेजे प्रायस आसा 399 400 रुपीज. म्हाका खूब आवडलें हें. आनी हांगासर पळय कुकीज बिकीज घालून दवरूंक मेळटा. वाव हें बरें आहा न्ही. ट्रे न्ही रावंड एक ट्रे आसा आनी अशें स्क्वेरान आहा. कशें 649 आनी हें पळयात कटलरी दवरपाक बरें आहा.
आणि हांगासर न्ही बॉल आसा हे सगळे न्ही 59 रुपीज. बरें आहा न्ही 59? मेलें प्लास्टिकाचे. ओके कितले? 99 बरें आहा. आणि व्हडले प्लेट आहा पळय ते 219 ऑनवर्ड्स. सांगास एक बरेंशें आहा पळय प्लेटिंग करपाक बीन 69 रुपीज. बरें आहा. नाका न्ही आसा शिवनाथ पळय थंय. एक्चुअली हे सगळें न्ही बायलांनी घेवंक जाय न्ही. आमचो बी हांगा न्ही शिवनाथ कितें घेवपाक कमी करना. किचन आयटम सेम लायक आमकां कशें जाय पडटा पळय किचनान आसा शिवना असले. ताका चड शिवनाथाक न्ही होम डेकोर करपाक किचन आयटम घेवपाक न्ही खूब आवडटा. तो केन्ना नांव म्हणना. हांगाय बरें आहा. घेता हांव राव मातसो म्हणजे अजून पावूंक ना हांव. हें बरें आहा पळय धाकटेशें पॅन. हितून कितें करपाचें? ऑमलेट ना रे ऑमलेट. कितले एका शिवनाथ कितले? 299. सो बरें आहा न्ही. हो कढाई टायप 699. बरें गुड बाय. इंडक्शन आयसता. इंडक्शन तो इंडक्शन हो एक सायज आहा आनी हो व्हडलो आहा. व्हडलो नाका. नाही धाकटे बरें आहा. बरें न्ही. दॅट लुक्स टू मच बल्की. व्हडलो नाका. तो जस्ट पावले हांव घरा आनी तेंचो कांय शूट करूं ना हांवें. दाखयत तुमकां कितें हाडलें तें. हांगासर न्ही टॉवेल हाडला हांवें हँड वॉशाक. तें आसा आनी बेसिना कडेन जस्ट 139 रुपीज. हांगा आसा 1 2 3 आसा. ते आमचे सगळे न्ही हे जाला पिटे जाला. ओके सो आनी हांव घेतला 4 1 2 3 4 4 ओके. सो आनी हें घेतलें हें क्लिप म्हाका जाय आसलेलें. म्हणजे जेन्ना आमी कितें ब्रेड बीन ओपन करता न्ही ताका अशी क्लिप मेळटा घालपाक. सो हांवें लास्ट टायम एमेझॉनासून ऑर्डर केल्ले. चडशी नात खंय सांडला कोणाक खबर. सो म्हटलें हाडया. सो हें पडलें आमकां 169. तितलेच रेट आहा एमेझॉनात. आनी हें म्हाका खूब आवडलें. बरें आवडलें. आमचे आसा पण इतलो मोठो आहा तो ब्लॅक कलर. दाखय रे ते ब्लॅक कलर हाड. पण हे बरें धाकटे आहा पळय. आनी हें पडलें आमकां 169 पळय. हें हांवें एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लें. सेट आसलेले 4-5 रुपया. हे मातशे मोठे आहा आनी हे बारीक आहा. ओके हें एक जालें. आनी हें कढाई घेतला पळय गे कढाई. सो स्पायनान घातलेले स्पायनाचे व्हिडिओ पण गेल्ले हांव हाडपाक. म्हाका खूब आवडलेले. तेणे व्हिडिओ पळयल्ले हांवें स्पायनाचे व्हिडिओन. तेणे हें घेतलेले. सो म्हाका हें खूब आवडलें. हेचे कडेन व्हडले बी आसा हेचे कडेन व्हडले बी आहा आनी धाकटे बी आहा. सो आमकां हें पुरो सेम घेतलेलें. ओके सो बरें आहा. हेका पडले 700 रुपये 699. आनी खूब हेवी आसा. खूब व्हडले आहा. इतले व्हडले कित्याक ते आमकां हें आमकां खूब जालें 3-4 जाणां. ओके सो चला आतां आमी करया ऑमलेट. शिवाचो फ्रेंड येवपाचो आहा. ते खबर तुमकां न्ही स्नेहा तेजो हजबंड येवपाचो आहा. तेमी न्ही नॉनवेज बी खायना घराडे. तो फक्त तेजो हजबंड आहा पळय तो भायर खाता. तेज्या घरान नॉनवेज बी करना. सो जेन्ना आमगे कितें करता न्ही ताका आपयता हांव. तो येता आनी खाता. ओके सो आयज म्हटल्यार ताका आपोवया. ओके सो चला पयली ऑमलेट. आतां 9 जाली आतां येतलो तो. सो आतां आमी ऑमलेट करया. ओके चला. हांगासर पळयात ऑमलेट करपाक न्ही हांवें हांगा कांदे हांगा चिरून घेतला. कोथिंबीर घेतला आनी ग्रीन चिली घेतला. तुमी जाय जाल्यार न्ही टोमॅटो बीन चॉप करून घालूं शकता. शिवनाथाक टोमॅटो घालून केल्लेले आवडटा. आयज टोमॅटो घालचे ना. घे ना घे आसूं. ओके सो आतां करया स्टार्ट करया आमी. आनी हांगा घेतला हांवें तांतींनी बरें वॉश करून घेतला. आमगे न्ही तांतींनी यूज करच्या पयलीं न्ही वॉश करून घेतात. कित्याक खबरा तितून न्ही कितें लागलेले आसता. ताका लागून बरें वॉश करून घेतला. सो आतां आनी फ्राय करया. मीठ घालता चवीनुसार. मिक्स करून घ्या. सो कायल न्ही हांगा बरें तापला. तेल घालता.
फ्राय करता. सो म्हळ्यार बरें हांगा फ्राय जाल्लें आसा. हांगा ऑमलेट रेडी. सो पाव न्ही मातशें न्ही गरम करून घेवंक जाय. ओके, ऑयल बी कांय घालना हांव, जस्ट ऑमलेट भाजून जालें म्हाजें. तितून न्ही मातशें गरम करता. पाव मातशें गरम केलें न्ही खावपाक बरें लागता. कुरकुरीत. हय, चड ब्रावन करप न्ही कितें मातशें सॉफ्ट जाता. ओके, सो हें आतां आमी सर्विंग करया. दाखयता तुमकां कशें सर्विंग करप तें. चला. सो हांगासर पळयात की रस ऑमलेट गाडो कितले कस्टमर आयला. सो तुमकां सांगतलो ऋषी कशें जाला. एकदम बेस्ट झालेला आणि मसालो कमी असा आणि टेस्ट एकदम ऑथेंटिक गोवन. हय न्ही. रस ऑमलेट. थँक्यू हा. थँक्यू. नंबर 1. आनी घे. येस डेफिनेटली. शिवा विचारना तो सदाचोच तो. ओके, खाया खाया. ओके, चला आता प्लेटिंग करूया. सो पयली घालता ऑमलेट. सो आता घालता करी. टेम्पटिंग काही ना. ओके, सो त्याच्यावर घालता कांदे चॉप करून घेतला. आणि लिंबू दवरता. मागीर तेच्या वांगडा आसा पाव. खाता ऑमलेट, रस ऑमलेट. तेच्या पयलीं लिंबू पिळटा. तेमी पयलीं खावन घेतले. मागीर म्हटलें आमी मागीर खावया म्हटलें. आई लागली. आई बरा टेस्टी करी सामकी टेस्टी जाला. अशी करी तुमकां खंयच मेळची ना. मेळची ना. ऑफकोर्स खंयच मेळची ना. आनी बरें म्हाजें दाट जाला. बरें जाला. टेस्टी हा. बरें मगे बरें जाला. खूब टेस्टी जाला. तुका आवडलें का ना. ऑफकोर्स म्हाका आवडलें. मसालो बरो आसा हेजे. मसाला बरो टेस्टी आसा. खरेंच तुमकां सांगू हांव हे मसाला इतले आमी सोदला केन्नाच अशें म्हाका मेळोंक ना. मसाला सामको लायट आनी टेस्टी. बरें गाडो काडया. तू म्हणटा गाडो काडया खंय. बरें खाऊन घेता. थोडेशें नाव घेतलाय. ओके, चला. ओके, तो जालें आमचें रस ऑमलेट खाऊन. यार तुका जॅम येता खंय. ओके, सो एक नाव घेता हांव आयज. एक 5 जाणांचें नाव घेता. ओके, असो यो रे. असो यो रे. तुजें दांत दाखयनाका रे. दांत पडला आनी थोड्यांक खबर आहा. असो यो. असो यो हांगा खबर आहा. ओके, सो फर्स्ट नाव आसा रिया फर्नांडीस एंड दमासियाना फर्नांडीस. रॉंग जाल्यार सॉरी हा. रिया आनी दमासियाना फर्नांडीस. मागीर आसा एल्सा पिंटो, सायली पागी, निशांत बैकेरीकर आनी लास्ट आसा टेरेजा रॉड्रिगीज. आं फाल्यां. ओके, सो सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. कमेंट करतात बरें बरें. लव सपोर्ट न्हू रे. God bless you. Comment for your lovely comments. हाँ, लवली कमेंट करता तुमकां. गॉड ब्लेस यू ऑल. ओके, तो रस ऑमलेट ट्राय करात. ट्राय कर. बेस्ट जाल्ले हा. हय, हो पळय. आनी आसा अजून ज्यो म्हटलें स्कुलान दी खंय रस ऑमलेट. बरें जाल्लें. म्हाका खूब आवडटा करी. सांगू तुमकां भायले गाडे ते मेळटा पळय रस ऑमलेट तेच्याकून बेस्ट हें. करेक्ट हें बेस्ट. बरें आसलेलें. ओके, तो चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो लाईक करा, शेअर करात आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करात. ओके, तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टिल देन बाय. टेक केअर. बाय म्हण सगळ्यांक. बाय म्हण. आणि अनेक सबस्क्रायबर आसा चंदनजी म्हणून. चंदनजी कितें म्हटलं खबर आहा.
ते युट्यूबार व्हिडिओ पळयनाका म्हटला ते नूडल्स खाता पळय ते नूडल्स व्हिडिओ पळयनाका म्हटला आणि तसले नूडल्स तुका दिनाका म्हटलं कित्याक खबर आहा ते मातशे तीख आसता न्ही स्पायसी तीख आवडटा न्ही तो तीख आवडटा करी खायना मरे तू आता करी नुस्तें फ्राय खायना मरे तू तीख लागता म्हणटा मरे फ्रेंड हे आसले कंदे हे आसता ओवल शेप हे आसता स्क्वेअर क्विस निघते रेक्टेंगल देव घालपाचे कापाचे हय रे कितें खाता पळोवया ओके तो चंदनजी म्हाका कमेंट केलेले तो एका लॅपटॉप दाखयनाका म्हणजे लॅपटॉपार दाखय व्हिडिओ तसले नूडल्स खाता पळय तसले नूडल्स करून दिनाका कित्याक ते नूडल्सनी मातशे तीख आसता पण ताका हांव नूडल्स बी करून दिना आनी ताका नूडल्स आवडच ना गोडी खाता कितें जाता खबर आहा व्हिडिओ पळयता न्ही ताका रूच लागता नूडल्साचे ओके तो चंदनजी बरोबर कमेंट करता केन्ना कॉमेडी अशें कमेंट करता आनी ते बी 1-2 कमेंट करता आनी पॅरेग्राफ इतले व्हडले बरयता 500 जाय तुमकां कनी शिवनाथ खरें बरें हांसूंक येता तेजे कमेंट वाचतना हांसूंक येता सो थँक्यू चंदनजी चंदनजी थँक्यू अंकल म्हण थँक्यू अंकल ओके चला व्लॉग हांगा सेंड करता ओके चला बाय यो हांगासर बाय म्हण सगळ्यांक बाय म्हणले बाय बाय म्हणले बाय म्हण बाय म्हण बाय म्हण बाय आई या बेगिना बाय म्हण सगळ्यांक बाय हां चला